Sorvespora mukaria, taka dilvasuya, doti korok amche daron, taka vakanuya. Sorvespora mukaria, taka dilvasuya, doti korok amche daron. Taka vakanuya, aki pitum soglo sonsar, tacha hatadasa, ucuz porvon, porvon doria, tanes godun haidya, Sorvespora mukaria, taka dilvasuya, doti korok amche daron, taka dilvasuya, Sorvespora mukaria, taka dilvasuya, doti korok amche daron, taka vakanuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव. आयज तिसरो आयतार पास्कांचो आनी ह्या तिसऱ्या आयताराक आमी जेन्ना भितर सरल्या तेन्ना देवाक दिनवासुया. जायतीं देणी आसात देवाक दिनवासपाची आनीक आमची वाट जेन्ना आमी चलता तेन्ना ही आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवन भेटयता. मार्क आनी सियोना न्यूनीस कोविड-19 हे पिडेंतली आपणाक बरी केली देखून तांचे बरोबर आमी सगळीं देवाक आर्गां दिवया. हेच भाशेन आनीकूय जायतीं जाणां आसतलीं जीं बरीं जाल्यांत रिकवर्ड तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. आयज सिंथिया फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. तशेंच जायतीं जाणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात, थोडीं आपलो लग्नाचो दीस मनयतात, तांचेय पासत आमी मागुया. सॉक्रेटिस विक्टोरिया कुलासो आपलो लग्नाच्या दिसाक देवाक दिनवासता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी पास्काचो तिसरो आयतार संबोरूंक भावातान आमच्या घरांनी एकठांय जाल्या. पास्काचो काळ आमकां पास्काचो गूट उक्तो करता. पास्काचो गूट आमच्या भावाताचें कारण आनी तेंगशी जेजून आमचे सोडवणे पासत कितें कितें केलें तें बारीकसाणेन नियाळून आनी आमचो भावात खोलावंक आनी थिरावंक पास्काचो काळ आमकां आपयता. जेजू पुनर्जीवन जातूच आपल्या शिश्याक दिश्टी पडून तांकां आपले पुनर्जीवनपणाची खात्री दिता आनी तांचो भावात थिरायता. आमकांय पास्काच्या गुटाचो उजवाड मेळूंक आनी आमी आमचो भावात थिरावंक आयचो सेवाधर्माचो विशय म्हणल्यार तो वाटेर उलयतालो तेन्ना आमचें काळीज लासतालें न्हय. देवाच्या उतराच्या उजवाडान हो विशय शिताबेन नियाळुया. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खात्री घेवन आमचो भावात उतरांनी आनी कोन्यांनी जियेवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, आमी सगळीं वाट चलता जे भाशेन जेजूचे शीस एमावसाची वाट चल्ले, आयज आमी जण एकलो आमची वाट चलता. पूण ही वाट चलता आसतना खेरीत भाशेन ह्या काळोखी
ह्या काळोखी वाटेर जायते फावटी जेजूक आमी ओळखूंक विसरता. जायते फावटी आमी आमच्याच वस्तूंनी गुल्ल जाल्लीं आसा, आमचीच निराशीपणान बुडलेलीं आसा. हें सगळें निराशीपण आमी जेजूच्या हातान घालुया आनी ताचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या 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 काकूत कर. Moima deva Sorgi moi mandeva con sorgi moi mandeva ani shanti raja isha sonsadi moi mandeva con sorgi moi mandeva sorvespora deva sorgi charaya moi mandeva con sorgi moi mandeva Sotpodveda deva baba deva baba moi mandeva con sorgi moi mandeva ami tuka namaskar kurdam ami tuka din vasta tuja tor moi baba son ami tuka pakantam Sumia Jesu Krista Baba Cha Ekrat Buddha Sumia Deva Deva Devachi Shiri Shiri Sarace pakatai amci kaklut gut Tu Bapacia uzjak poslaya amce magne aigut ye Kijakovi Atya Sangati Moi mandeva con sorgi moi mandeva Deva Babachi Oime Moi mandeva con sorgi moi mandeva Jesus Christa Eglos tu povi Moi mandeva con sorgi moi mandeva Eglos tu isur Eglos tu purgishur Moi mandeva con sorgi moi mandeva Amen 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या खोत नासलेल्या मेंढऱ्याच्या ओमोलीक रोगतान आमकां पातकांतलीं सोडूंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान
आमकां तुजीं भुरगीं करूंक जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवंडार आयजूय आमचे मदेंची येता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जावन तुजे जाणवायेच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवाशी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आज चितान कान दिवंक आनी ह्या प्रमाणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाट धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, सुदैवानो आनी जेरुजाल्यांत वस्तीक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नाजारेचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशीं देवान ओचोऱ्यां आनी विजमितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळें आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समूर्त नासलोल्या मनशां उदेशीं तुमी ताका कुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बांदपासांतलो सोडोवन देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच घडो नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान संवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भोगताक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो पोरजापती देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवसणार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापाक कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें देवाचे वडूपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. परत म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान संवसायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय
आनी तुजे विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भुर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा, जिविताची वाट आमकां दाखय. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, अमको वो तमको म्हूण पोले नासतना जण एकल्याच्या कोरन्या प्रमाणे जण एकल्याची नीट करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारता जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय दवरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजांच्या कोडीच्या पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यात. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, बगोर निस्कोलोंक आनी कोतावीन मेंद्रेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजचे आदीं ताची ओळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमच्या खातीर ताची ओळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार हेच खातीर म्हणजे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बरवांसो दवरच्या खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून महिमा दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या तूं सुवार त्या संवसाराचो स्वताची वाट दाखोवन म्हाका आमकां करपाक उतर म्हूण पायटा. उजवाडान तुज्या सदां चलता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगळें घडलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका ओळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेगार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परजे मुखार कोरन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खेळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले.
उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिसती पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात. अशी परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिसती पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घडये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस धारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं ती तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिसती पडला. आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. एमावसाची वाट. भाव भयणीनो, आयच्या ह्या 3ऱ्या आयताराक पुनर्जीवनपणाचो आमी समारंभ करता तेन्ना हो पास्कांचो काळ आमी मनयता तेन्ना ही एक खेरीत घडणी एमावसाची वाट. एमावसाचे वाटेर दोग शीस आनी जेजू तांचे बरोबर मिसळ जावन तांकां ही समजणी दिता. आयज आमच्या नियाळाक आमी खेरीत भाशेन आमचे वाटेचेर नदर मारीत जाल्यार ह्या दिसांनी आमकां आनी कांयच सुचचें ना. ह्या दिसांनी आमचे वाटेर आमकां फकत हीं उतरां गरजेचीं जाल्लीं आसात. ह्या दिसांनी लॉकडावन, ब्रेक डावन, स्लो डावन, सगळें डावन जाल्लें आसा. आनी तातूंत भितर रिवायवल म्हणटा तेंय उतर आमकां ह्या दिसांनी आयकूंक येता. इकॉनॉमीक रिवायवल, बिजनस रिवायवल, फॅमिली लायफ रिवायवल म्हणटूच नव्यान घडून हाडपाक, नव्यान बांदून हाडपाक हो प्रयत्न, हीं उतरां आमकां ह्या दिसांनी गरजेचीं जाल्या. तर भाव भयणीनो, भोव करून सगळीं बाराबोर, जावं सरकार जावं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जे कोण बिजनस करतात ते, आनी सगलो लोक जे आसात, जे कोण वावर करतात, जे कोण घरां आसात, तांकां सगल्यांक घेवन जरी तर आमी आयज एमावसाचे वाटेर एक नदर मारतले जाल्यार आयज आमचे आर्थीक परिस्थितीचेर इल्लोसो नियाळ करूंक म्हाका बरें दिसतलें. आर्थीक परिस्थिती म्हणल्यार आमची इकॉनॉमीक परिस्थिती, इकॉनॉमीक सिट्युएशन. आनी आमचें इकॉनॉमीक सिट्युएशन आयज सारकेंच खरेंच स्लो डावन आनी ब्रेक डावन जाल्लें आसा. तुमचे मदलीं कडेन जायतीं जाणां आपलें बिजनस करतात, जायतीं जाणां काम करतात. ह्या दिसांनी जेन्ना आख्या संवसारभर लॉकडावन जाल्लो आसा, थोड्यांनी आपलो वावर परतून सुरू केला, थोड्यांनी आपलीं बिजनसां परतून सुरू केल्यात. सरकार आमकां खंयचीं बिजनस आतां सुरू करपाचीं तेंय बीन आमकां एक लिस्ट दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आमची ही वाट चलता. ही आमची वाट जरी तर आमी एमावसाचे वाटेक लावन पडिल्ली जाल्यार
एमावसाची वाट सुरू जाता आसतना दुखीन आनी खोतीन सुरू जाली. सॅडनेस ओवर दियर फेस. आनी त्या पासत जेजू तांचे बरोबर भितर सरलो तेन्ना ते चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून थांबले. ते आमकां सांगता चिंतेस्त दुखेस्त वाट. हे वाटेची सुरवात चिंतेस्त दुखेस्त. आमचें सगळ्यांची तोंडां ह्या दिसांनी आजून पासून चिंतेस्त दुखेस्त जाल्यात. ही वाट सुरू करता आसतना ही आख्खी परिस्थिती कोविड-19 कोरोना व्हायरस हाका लागून आमची सगळ्यांची तोंडां चिंतेस्त दुखेस्त जाल्लीं. होय आजून पासून आसात आनी मुखार चलतात. जाल्यार हो रिवायवल जो जाता परतून आमी बांदून हाडपाक आसा तातूंतल्यान आमच्या तोंडाचेर हो हांसो परतून येतलो. हे दुखेस्त जे आसा चिंतेस्त तोंड आसा तें खुशालकायेचें जातलें. हें आमी रावता. जरी तर ह्या एमावसाच्या शिसांचेर नदर मारली जाल्यार परतून ते एमावसाक कित्याक वेताले काय खेरीत भाशेन हांगासर सांगून दिवंक ना. पूण घोडये परतून आपल्या घरा वेताले. घोडे एमावसाचे जायत. घोडये परतून आपल्या वावरान वेताले रिवायवल करपाक. बिझनस जो बंद पडलेलो आसा तांणी आपलो बिझनस वा आपलो वावर बंद करून जेजू फाटल्यान गेलोले. कित्याक ही एक खेरीत घडणी थंयसर जाता. आनी ती घडणी म्हणल्यार तांची जे एक्सपेक्टेशन्स आसली की हो मेसियस जो आयला देवान मागलेलो जो आयला तो सगळें नवें करतलो रिवायव करतलो. रोमकारांच्या खाला आमी जुदेव आसात ते आतां तो आमकां भायर काडटलो आनी सुटका दितलो. हें ह्या जुदेवांचें खेरीत भाशेन एक मन आसलें एक एक्सपेक्टेशन आसलें. रावताले ते ही इत्सा तांची. आनी जेन्ना होच मेसियस ना जालो ह्याच मेसियसाक काडून उडयलो सोडवून आनी कोण दितलो. ह्या पासत घोडी ही निराशा चिंतेस्त दुखेस्त जाले. भाव भयणीनो हेंच जरी तर आमचे वाटेर आमी घेतलें जाल्यार आमी सुरू करता आसतना एक दिसाचो लॉकडावन फकत एक दीस म्हणून सगळे सुसेगाद सगल्यांनी पाडलें. थोड्यांक दिसलें वयर हेलिकॉप्टर घेवन ओकोद मारपाचें आसा देखून घरान भितर रावपाक जाय. नोको आसतना पासून थोड्यो वस्तू सारक्यो आमी भितर रावल्या एक दीस खुशालकायेन. पूण दुसऱ्या दिसाक जावन आख्खेंच चित्रूच बदललें. मागीर एक्सटेंशन आनी आजून एक्सटेंशन जायत आसा. लॉकडावन एक्सटेंशन जायत आसा. जाल्यार आमची वाट जेन्ना आतां आमी ह्या एक्सटेंशनांतल्यान आनी लॉकडावनांतल्यान स्लो डावनांतल्यान ब्रेक डावनांतल्यान चलता खंय पावल्या आयज आमी. जेजून ही वाट चलता आसतना देवाचें उतर तांकां मोडून दिलें. ही निराशा तांची एके भाशेन काडून उडयली. आनी ही निराशा काडून वेता 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 तांकां आनिकूय जेजू जाय दिसलो. आमचे बराबर आयज राव. रात पडली सांज पडली आतां काळोख जाता तूं आमचे बराबर राव. जरी तर जेजू जें कितें सांगतालो तें तांकां आयकूंक नाका आसलें जाल्यार तो रावता म्हणल्यार पासून ते ताका धांवडावपाचें ना तूं वच आमी पावले घरा तूं तुजे वाटेर वच हें सांगपाचें. पूण तेच शीस म्हणटा आमचीं काळजां उलपतालीं न्हय आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय जेन्ना वाटेर तो सांगतालो. जाल्यार ही सगळी माहिती जी माहिती सारकी ना जावन जाची समजणी सारकी ना जावन हे शीस भियेल्ले चिंतेस्त दुखेस्त जाल्ले ही सगळी माहिती जेजून तांकां दिली आनी तें तांकां आनिकूय जाय जालें. आनी तें म्हणल्यार देवाचें उतर. भाव भयणीनो हें देवाचें उतर जरी तर आमचे बराबर आसा आनी ह्या देवाच्या उतरा बराबर जें कितें आमी ह्या दिसांनी आयकता पळयता आमकां जें घडटा एज फार एज कोविड-19 आनी आख्खी काळोखी परिस्थिती आमचेर आसा हाचे बाबतींत जें कितें आमी पळयता आयकता नियाळटा हें जरी तर देवाच्या उतरान घालून आमी बरे भाशेन तर नियाळलें जाल्यार आमचें चिंतेस्त दुखेस्त तोंड खुशाल जातलें. जशें हे एमावसाचें शीस रात जाल्या म्हूण जेजूक ताणें सांगलें आमचे बराबर राव काळोख जालो दीस दारीर पडलो. पूण ही खबर जेजूची मेळ्ळ्या उपरांत की खरेंच हो जेजू आमचे बराबर आयला. हुंड्याचे मण्णेन तांणी ताका अडकलो तेच रातीक आपूण परते गेले 11 किलोमिटर थोडीशी वाट न्हू 11 किलोमिटर परते गेले. रिवायवल तांच्या जिविताचो. भाव भयणीनो हो रिवायवल भोव करून आर्थीक परिस्थितीचेर जेन्ना आमी उलयता पाप सायब आमचो पाप सायब फ्रांसीस
खेरीत भाशेन थोड्योश्यो वस्तू आमकां हे बाबतीन सांगता. सगलो आख्खो नियाळ घडी आयज करपाक आमकां हो वेळ पावचो ना. पूण खेरीत भाशेन पाप साहेबान म्हणलां जो युनिवर्सल बेजीक इनकम जो आसा म्हणल्यार एकल्या आमकां नागरिकांक जो इनकम आसपाक जाय तो परतून हाडूंक जाय. आतां वो आमचें मन ताचेर घालपाक जाय. युनिवर्सल बेजीक इनकम. आनी युनिवर्सल बेजीक इनकम म्हणल्यार कितें? सगलीं जाणां जीं आमी आसा जावं वावर करता थोडीं जाणां घर सांबाळटात वावराक वचनात. बेजीक इनकम म्हणून आसा. आनी दर एका सिटिजनाक दर एका नागरिकाक हो इनकम आसपाक जाय आपलें जिवीत जियोवपाक. दिसाच्या दिसाक आपलें जिवीत मुखार व्हरपाक. हें इकॉनॉमिक्स. म्हाकाय तितली इकॉनॉमिक्स कळना पूण पाप साहेबान जें कितें सांगलां ताचेर इल्लोसो नियाळ केला तें म्हाका हे आमचे एमावसाचे वाटेर घालूंकशें दिसता. जाल्यार पाप साहेब म्हणटा न्हूच फकत जे कोण व्हडले व्हडले आसात कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसा जांची बिजनसां आसात व्हडलीं व्हडलीं तांकां आतां हो रिवायवल जाता आसतना सरकार जायते भाशेच्यो स्किम्स काडटलो. आनी आमच्याय भारतान आमी हें पळयता आतां हो रिवायवल जाता तेन्ना वेगवेगळे तरेचे स्किम्स सबसिडीज येतल्यो. आमच्या गोंयान हो रिवायवल सुरू जाला. आनीक फाटल्या दिसांनी जरी तर तुमी पेपरांचेर वो तुमी न्यूज जरी तर घेतला जाल्यार मायनींग कंपनीज परतून कॉमेस करया वो मायनींग परतून सुरू करया हो एक मुद्दो जाला. आनीकूय जायते मुद्दे तातूंत आसात तांचेर आयज हे सगळे मुद्दे हांगासर हाडूंक वेळ पावचो ना. पूण सगल्यांक आपलें बिजनस परतून सुरू करूंक जाय. जे कोण टॅक्सी चलयतात तांकां आपल्यो टॅक्सी चलोवपाक जाय. इनकम जाय कित्याक घराबो पोसपाक जाय. जे कोणाच्यो फॅक्टरीज आसात तांकां आपल्यो फॅक्टरीज उक्त्यो करपाक जाय कित्याक इनकम जाय घराबो पोसपाक जाय जिवीत पोसपाक जाय. हेर दुसरे सगळे भाशेच्यो ज्यो बिजनस आसात सगल्यांक सुरू करपाक जाय. आनी हो लॉकडावन ब्रेकडावन स्लो डावन जाला तातूंत जे कोण ल्हान ल्हान बिजनसमॅन आसात वो सादीं धाकटीं कामां आसात तीं चड बंद पडलेलीं आसात. कश्टवतात तीं हीं मनशां जांचे बिजनस धाकटेशे आसात व्हडले कॉर्पोरेट वर्ल्ड न्हय. जे कोण कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसात ते खेरीत भाशेन आपले वेगवेगळ्यो ज्यो तांकां सवलती आसात फायल एज NPAs आनीक जायत्यो वस्तू इकॉनॉमीक हातून आमच्यान समजूंक जाता ते फायल करतले. जीं सादीं बिजनस आसात तांचें कितें जाल्यार पाप साहेब खेरीत भाशेन हाचेर नदर मारूंक आपयता. आनी जरी तर हो रिवायवल जातलो जाल्यार हो युनिवर्सल बेजीक इनकम एकल्याक जो मेळपाक जाय तो जरी तर पावयत जाल्यार जाता. आनीक आख्ख्या संवसाराक जेन्ना युनायटेड नेशन्स खेरीत भाशेन युनायटेड नेशन्साचो डिवेलपमेंट प्लॅन जो आसा ही गरिबी जी आसा ती काडून उडोवपाक हो एक मुखेल मुद्दो दवरता. जे 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स आसात तातूंतलो पयलो गरिबी काडून उडोवपाक. आनी ही गरिबी काडून उडोवपाक आख्खो संवसारभर वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स चलतात. आमच्या भारतांतूय असले 2 एक्सपेरिमेंट्स जाल्यात. एक दिल्ली शारान जाला आनी दुसरो मध्य प्रदेश एका ट्रायबल एरियान जाला. आनी हो बेजीक युनिवर्सल इनकम म्हणटा तो ह्या गोराब्यांक फावो केला आनी तांचेर स्टडी केल्या सुमार एक 12 म्हयने ते 17 म्हयने. आनी तातूंत जी स्टडी केल्ली आसा तुमी ताचेर नदर मारूंक येता गुगल करीत जाल्यार तुमकां सगळें मेळटलें. ही जी स्टडी केल्या तातूंत खेरीत भाशेन रिजल्ट हे भाशेन मेळ्ळलो आसा की हे गोराबे जांकां हो बेजीक हो युनिवर्सल बेजीक इनकम दिल्लो आसा तो वापरून तांची परिस्थिती मुदार जाल्या सुदारल्या. बो करून जेवणाची सुरक्षा जी जाय फूड सेक्युरिटी दुसरे वाटेन पोसण जें आसा म्हणजे आमचें न्यूट्रिशन आमी कितें खाता कितें पियेता बो करून आतां एक स्टडी मुखार येता आमकां हो व्हायरस जरी तर लागता जाल्यार कित्याक लागतलो आमचो इम्यून सिस्टम जो आसा तो पिड्ड्यार जाला. प्रतिकार करपाची शक्ती जी आमच्या भितर आसा ती मोडलेली आसा. आनी ह्या पासत जांचो इम्यून सिस्टम चड वीक जाल्लो आसा तांकां हो व्हायरस रोखडोच लागता. जाल्यार आमचें पोसण जें कितें आमी खाता पियेता जेयता ताचेर हो आमचो इम्यून सिस्टम म्हणटा तो दल्लेलो आसा. जाल्यार एके वाटेन फूड सेक्युरिटी
जेवणाची ही सुरक्षा, आमचें पोसण, आमचें न्यूट्रिशन, आनी दुसरे वाटेन आमी जो वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करता. जायते फावटी आतां आमचे लागीं पयशे जेन्ना वाडलेले आसले, आमचे लागीं दुडू जायतो आयिल्लो आसा, आमच्या घरान नाका जाल्ल्यो वस्तू आसात. आमचे लागीं एक सेट न्हू, एक दिसाक घालपाचे 7 सेट आनी ताच्याहून चड सेटाचो वॉर्डरोब आसा. आमचे लागीं एक दिसाक घालपाक आयज मोचे आसात. आयज घडये आमकां एक दिसाक एक नेल पॉलिश आसा. कित्याक पयशे चड आसा, वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. जाल्यार जेन्ना युनायटेड नेशन्स ही प्रक्रिया मुखार घालता तेन्ना ह्या 3 मुद्द्यांचेर करीत भाशेन ही स्टडी जाल्या, म्हणल्यार फूड सेक्युरिटी, न्यूट्रिशन एंड वेस्टफूल एक्सपेंडिचर. आनी जेन्ना हो बेजीक युनिवर्सल बेजीक इन्कम ह्या गोराब्यांक दिल्ली एका गोराब्यांक दिला, आनीक मध्य प्रदेश जी स्टडी केल्या ते इंडिविज्युअल्स एकल्याक, जावं चेडो जावं चेडूं जावं बायल जावं दादलो, एकल्याच्या बँक अकाउंटान हे दुडू घातल्यात. आनी दोनूय कडेन जो रिजल्ट मेळ्ळा, फूड सेक्युरिटी वाडल्या तांची. तांणी बरें जेवण जेवपाकूय सुरू केलां, जें घोटाय दिता, जें इम्यून सिस्टम घट करता. आनी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर हो भोव करून समजताले हो भिरांत आसली. आल्कोहॉल, सोऱ्याक जाय ते पयशे मोडटले हे दादले, ही भिरांत आसली. जाल्यार ही स्टडी जी केल्ली आसा तातूंत दाखयता हो बेजीक युनिवर्सल इन्कम जरी तर तांकां मेळ्ळो आसा जाल्यार तांचें जिवितूय बरें जाल्लें आसा. आनी हेच बाबतीन पाप साहेबूय उलो मारता, युनिवर्सल बेजीक इन्कम हो लागू करचो सरकारान, आनी सगळ्या आपल्या सिटिजन्सांक, आपल्या नागरिकांक हो युनिवर्सल बेजीक इन्कम दीत जाल्यार ही वाट सोंपी जातली. तो रिवायवल जेन्ना करूंक सोदतात तेन्ना घडी ह्यो वस्तू आमी नियाळपाच्यो आसात, आमच्या सरकाराक सांगपाच्यो आसात, जे कोण इकॉनॉमिस्ट आसात तांकां आमची सजेशन्स दिवपाचीं आसात, तेन्ना आमचो रिवायवल बरे भाशेन जातलो. आनी एक फावटी आमचो रिवायवल जालो तेन्ना आमकां ही घटाय येतली. आपोस्ल जे आसले, जे चिंतेस्त दुखेस्त जाल्ले, तांचो रिवायवल जालो. पेद्रू आपल्या इकरां बरोबर उबो रावन भियेनासतना देवाचें उतर परगट्टा, जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो, रिवायवल जालो तांचो, परतून बांदून आयले. आनी जेजूची खबर तांणी सगळ्याक सांगली, आख्खो संवसारभर गाजयली. आनी आयज जायते जाण ही खबर मानून घेवन जेजूचो पाटलाव करता, जेजू आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेता. बागेवन पेद्रू आपली चीट बरोवन जे भाशेन उगडास करता, हो सोडवंडार आनी हो खोतावीन मेंढरो, जाल्यार क्रिस्तान आपल्या अमोलीक रोगतान आमकां सोडयल्यात, परतून बांदून काडल्यात. जाल्यार हें बांदून काडपाक आमकां देवान ही कृपा दिल्ली आसा, ती घेवन खुशाल जावपाचो आतां वेळ आमकां येवपाक जाय. आनी जे भाशेन हे चिंतेस्त दुखेस्त तोंड घेवन गेल्ले एमावसाचे शीस खुशालकायेन उमेदीन परते आयले, आमी आमच्या बऱ्या जिवितान परतून हेच उमेदीन भितर सरूंक जाय. तर हें भितर सरता आसतना एक वस्त, जशें आमी आयच्या ह्या नियाळान म्हणलां, आमचे इकॉनॉमिक्स, आमची आर्थीक परिस्थिती. जाल्यार ही आर्थीक परिस्थिती हाचो रिवायवल करता आसतना आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आमी फकत पयस बसून सरकाराक तांसले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आसा तांकां तांसले, सगळ्यांक फकत तांशीत रावले, कांयच जावचें ना. पूण आमी जोण एकल्यान तातूंत भितर मिसळ जावन आख्खो संवसार, ह्या आख्ख्या संवसाराची एमावसाची वाट खुशालकायेची करूंक वावरूंक जाय. तर हेंच करूंक आमकां जोण एकल्याक ही कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावुया. सतमंत देवा, सर्पद्वेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांन जिव्यान मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन.
आमची थोडीशी मागणी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या नांवान देवा मुखार दवरुया. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी ताळो उबारून उलयलो. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेनासतना जेजूक परगटूंक आनी आपल्या खाला आकिल्ले पोरजेक तांचे भावार्थाचे यात्रेंत सदां आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका समूर्त नासलेल्या मनशांचे आदी करून कुर्सार उंको लायलो आनी जिवेशी मारलो. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक आपलो धर्म जिवंक मेकळेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. खुद जेजू लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. आमचे जिविताचे यात्रेंत जेजू सदांच आमकां सांगात दिता. ह्या खोल भावार्थान आनी खात्रेन आमी दिसाच्या दिसा सगळे परिस्थिती मदें जिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. अमको व तमको म्हूण पोले नासतना जॉन एकल्याच्या करण्या प्रमाणे जॉन एकल्याची नीट करता. ताका तुमी बापा म्हूण उलो मारतात. आमी जॉन एकल्यान आमचे भावार्थाचे यात्रेंत एकामेकाक आदार दिवन अशें जिवाल भावार्थाचे गोवाय जावंक बापा लागीं कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. जण एकलो आमी ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. जेन्ना ह्या दिसांनी आमकां वेगवेगळे तरेचे न्यूज मेळटात, रिकवरी न्यूज जरी तर आयकत जाल्यार आमकां बरें दिसता. आमची कोण घरचीं आमची कोण इश्ट मित्रां बरीं जाल्यांत कोविड-19 एपिडेंतलीं हें आयकूंक बरें दिसता. खतखत्यान मागुया ही रिकवरी आमच्या जायत्या भावा भयणांक जांकां इतली पिडा आयज वाडलेली आसा ही कोविड-19 तांकां सगल्यांक ही पेकोवणी फावो कर म्हूण खतखत्यान मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. किरीत भाशेन सरकारा पासत आनी आमचेच पासत मागुया. जेन्ना हो रिवायवल करूंक सगळे वावुरतात तेन्ना कोणाकूच भायराय ना जावं आनी कोणेच कुशीन रावना जावं, पूण जाता ते भाशेन आमी हो आख्खो रिवायवल बरे भाशेन वावरूंक आमकां सगल्यांक देवीक जाणवाय दी म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. मोगाळ बापा, तुज्या पुताक आमचे यात्रेन आमी सांगाती कसो दिलो म्हूण आमी तुका दिनवासता. जेजूच्या नांवान हे थोडे हुस्के आनी गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्या दयाळपणान ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. याज्ञिक म्हणो समोर पिता आमची मना समोर पुया
आत्मीक उडो तयार करता काळजां आमची तयार करया यादनीक उडो समोर पिता आमची मनां समोर धुया आत्मीक उडो तयार करता काळजां आमची तयार करया यादनीक दाकारूच भेटोयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रगत कोण दिता पिवूंक आमी आयतीक जावया यादनीक दाकारूच भेटोयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रगत कोण दिता पिवूंक आमी आयतीक जावया म्हज्या भावा भयणीनोय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सरीसपर मानून घेवं. भो मोगाळ बापा तुज्या पुताक तुवें खुर्सार मरूंक दिलोय पूण मरणाच्या घासान ताका साणूंक नाय आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत कूड आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटूंक आमकां फावो कर आनी तांचे घोटायेन आमचे जिणेची घोडितां भावार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी दर दिसाची आमची वाट नवे उमेदीन तांकूंक मोहिपासान आमकां करपा दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. संसार बोला तुझ्या तुय भोवान उत्सर्गी तुका चोय चोय उत्सर्गी तुका चोय चोय सर्वेस्पराची नावी येता सर्वेस्पराची नावी येता ताका चोय चोय ताका चोय चोय उत्सर्गी तुका चोय चोय उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो उगूट परगोठुया. Gesù bello, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो. आमा समेस्तांची ही वाट आमी तुजे बराबर चलूंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची वाट चलता आसतना देव आमचे बराबर चलता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमची एमावसाचे वाटेर आमकां सांगात दिता, आमकां जायत्यो वस्तू शिकयता आनी आमचें जिवीत बदलूंक आपयता. तर हेंच बरेंपण मानून घेवंक आमी देवाचें बेसांव आमकां मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तिका एकवटान सांबाळ. स्वच्छेत आनी राजवट चलयता हे सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवंक वेता. ती आमचेर झट्टी आनी खास थाडीन आसा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या शास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका भेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावूंक ये. 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 उंडो मोडटा आसतना शिसांनी सोम्या जेजूक वळखलो. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. सर्व बुजवणेच्या बापा, खोंतीबरीत आनी निराशी जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बरवशान लासोशीं केलीं आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटना आपणाची ओळख दिवन तांकां उतरां व्हरत्या संतोशान आनी शांतीन भरले. असली शांती, बरवासो आनी संतोश भोव करून ह्या जेवणार ताणें आमकां भोगूंक दिल्यान. आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे, शेजाऱ्यांचे आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्यांचे शांती दिवपी आनी संतोश बरवसो वाडोवपी सांगाती कर. हे परी तांचें आनी आमचें जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश भरीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. इल्लीशी चोत्राय. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातलें लायव्ह स्ट्रीम. आनीक ज्या मेरेन लॉकडावन आसा त्या मेरेन दर दिसा सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान मीस आनी सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराक बजवण चालू आसतली. तुमच्या घरांनी मागण्यान सदांच मेळात. भोव करून जी मागणी आमी पाठयता आमकां आमचो सेवाधर्मीक केंद्र कांय बरी मागणी करून ती आमकां पाठयता. आमच्या गोराब्यांक आदार जावंक ताचो बरो फायदो काडुया. तेच बरोबर पवित्र पुस्तक शिकूंक, आमच्या धर्माच्यो वस्तू शिकूंक ह्या वेळाचो आमी फायदो काडुया. तशेंच आयज जे भाशेन आमी नियाळ्ळां इकॉनॉमीक ग्रोथ वा इकॉनॉमीक रिवायवल जो आतां करूंक आमी सगळीं बराबर वावरूंक जाय जाल्यार सरकारान म्हाका दिसता लोकां लागीं सजेशन्स मागलेलीं आसा आनी जायते जाणांक आमकां खबर पासून आसची ना आनी जायते जाणांक आमकां पडलेलेंय बीन ना. हांव म्हणटलो सगल्यांक पडलेलें आसूं दी. जीं सजेशन्स दिवपाक जाय तीं बरे भाशेन दिवचीं.
आमचे सदांचे सेशन्स जेन्ना सोंपतात तेन्ना निमणी वोड वो निमणो आमचो स्क्रीन म्हणटा डू नॉट फॉवर्ड नेगेटीव मॅसेजीस. आनीक एक मातशें वस्त सुबेज म्हणटा, ह्या दिसांनी फेसबुकाचेर ट्विटराचेर जायतीं डिस्कशन्स चलता. नाका जाल्ल्या डिस्कशनान आमी भितर सरची न्हू. भोव करून फकत नेगेटीव जें उलोवपाक जाय तें उलोवन आमी आमचो वेळ विबाड करचो न्हू. त्या पावटी इल्लीशी रिसर्च करुया, शिकुया इकॉनॉमिक्स आमचें खंय पावलां, कितें केल्यार कितें जावपाचें आसा. हें इल्लें जरी तर शिकत जाल्यार आमकां समजता. आयज शर्माव सांगलां मातसो व्हडलो जाला हांव जाणा, पूण सांगलां तें पुरो ना. कित्याक इकॉनॉमिक्स म्हणटा तें समजूंक सोंपें न्हू. आनी हांव इकॉनॉमिस्ट न्हू, तुमी बीन गडे इकॉनॉमिस्ट न्हू, आनी मातशें शिकपाकूय तें मातशें वाज येता. पूण हें आतां सद्याक आमकां गरजेचें जावन आसा. देखून मातशें ताचेर इल्लोसो भर घालचो. सरकाराक ज्यो बऱ्यो वस्तू आमी सांगपाक जाय, सजेशन्स दिवपाक जाय, तें करूंक मुखार सरचें. जायत्या जाणांनी तुमी शिकलेलीं आसात, ओगीच हातार हात दवरून रावचीं न्हय. म्हणटच ह्यो वस्तू करता आसतना आमी आमचो रिवायवल बरे भाशेन मांडून हाडूंक आमकां देवूय खूद आदार करतलो. आमी जरी तर आमकांच आदार करिना जाल्यार देवूय आमकां आदार करचो ना. देखून एकामेका बरोबर एकामेकाक ही बरी समजणी, भोव करून जांकां कोणाक समजता ह्यो वस्तू तांणी ह्यो एकामेकाक समजावंक कसले तरी मांडण्यो काडून एकामेकाक समजावचें. आतां पास्कांचो तिसरो आयतार आनीक मायाचो म्हयनोय रोखडो सुरू जातलो. आनी आमच्या वाड्यांनी फेस्तां, फुरसांची फेस्तां बीन करपाची आमची पद्दत आनी आमची परंपरा आसा. मातशें चोत्राय धरची. ह्या वर्साक हे परंपरेचेर आमी मातसो इल्लोसो हॉल्ट दवरलेलो आसा. म्हणटच आमच्या फुरसां लागीं, कोपेलां लागीं ही फेस्तां जी जातालीं मायाच्या म्हयन्यांत ह्या वर्साक जावची नात. मातशें चोत्राय हाची धरची. मागणें आमचें चालूच दवरचें आमच्या घोराब्यांनी. तुमच्या वाड्यान जेन्ना हें फेस्त जावपाचें आसलें, तुमच्या घरांत मेळात बरोबर, बरोसो आल्तार करात आनी मागणें करात. हांव जाणा ह्या दिसांनी तुमी जायत्या जाणांनी तुमच्या घरांत हो आल्तार तयार केल्लो आसा. देवाक तुमी भेटून आसात जाल्यार हें चालू दवरुया. देवाक आनिकूय चिटकून रावुया आनी एकामेका बरोबर जें कितें आमी बांदून हाडूंक जाय, रिवायवल करूंक जाय, तें आमी सगळें करूंक वावरुया. खेरीत भाशेन आमी आयच्या दिसाक दिनवासतांव आमचो शेजारचो पादविगार फादर एलिझेव बारेटो आयज आपल्या याज्ञिकपणाची 50 वर्सां मनयता. ताचे पासत आमी देवाक दिनवासतांव. एकामेका पासत आमी देवाक दिनवासुया, एकामेका पासत मागुया. हो निमणो आशिर्वाद आतां घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे शेवटाक आमी गीत घेवया. K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशी तुका बोलीत ओचितूच चुके जाली. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरजोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू, काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू, कुडीचो पोरजोड जेजू, जिणेचो सुर्या जेजू.